भारतीय जनता पार्टीची जी वाटचाल आहा ती फुडें व्हरपा खातीर सगळ्यांनी कटिबद्ध जाल्ले आहा आनी सगळ्यांनी हातभार लावपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. सो भारतीय जनता पार्टीचे हे कार्य आनी 2024 जाणारी निवडणुकीचे आयच्यान आमी तयारी सुरवात केल्ली हांगासरल्यान आनी येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे जे कॉन्स्टिट्युशन मतदान जातले ते जास्तीत जास्त आमी करून हाडपाचो प्रयत्न केला. ह्या विकान युवा मोर्चाचे काम आसतले. म्हाका दिसता युवा मोर्चा म्हणून आमी 2 मेडिकल कॅम्प्स ऑर्गनायज केलेली आसा. एक आयज आमचे म्हापसा मतदारसंघान सुरवात जाल्लेली आसा आनी दुसरे जे आमचे आसा ते म्हाका दिसता 8 काय 9 तारीख आमचे मडगांव मतदारसंघान जातले आनी थंय आमचे आय चेकअप कॅम्प जातले. मागीर तेच्या भायर आयज आमी सेल्फी विथ द फ्लॅग म्हणजे आपल्या घराचेर फ्लॅग लावन तेच्या वांगडा सेल्फी काडून तो सोशल मिडियाचेर पोस्ट करपाचो तो एक प्रोग्राम आमचो आयज सायमल्टेनियसली चालू आसा. फाल्यां आमचो सगळ्या मतदारसंघान क्लिनिनस ड्रायव्ह चालू आसा. कार्यक्रमाचे भितर तेन्ना पळोवपाक गेल्यार एक बरी गजाल कित्याक खुबशे लोक आयज वर्किंग डे आसून सुद्दां इतले लोक आमचे वांगडा इनवॉल्व जाले की सगळ्यांनी आपल्या घराचेर फ्लॅग लावन सेल्फी काडून पोस्ट केलेले आसा सोशल मिडियाचेर आनी बाकीचे वेगळ्या वेगळ्या ग्रुपाचेर. सो आयज ज्या प्रमाणे आयज आमी पळयता मुर्मुगांव मतदारसंघान सगळे कडेन फ्लॅग्स लागलेले आसा. आमचे ब्रिजाचेर पळोवपाक गेले जाल्यार एक आमी थंयसर फावंडेशन डेच्या निमतान एक बरो व्हडलो डेकोरेशन केलेलें आसा. सो अशे डिफरंट आमी प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेले आसा आनी हे सगळे शक्य जाल्यार आमचे सगळे मुरगांवचे जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा तेंचे वांगडा घेवन आमी हे फुडें गेल्लेले आसा.